आयज मडमुगा म्युनिसिपल कावन्सिलचे कावन्सिलर सगळ्यांनी मेळून आयज MMCचे जे वायस चेअरपर्सन आसले श्रद्धा मारले तेजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव केल्लो आसा पेंजीम DMA ऑफिसा वचून. कित्याक की जे लास्ट कावन्सिल इलेक्शन जालें 2021 तितून भारतीय जनता पार्टीन 25 कॅन्डिडेट्स डिक्लेअर केल्ले. तितून आउट ऑफ 25 भारतीय जनता पार्टीचे 21 सीट जिखून येयले. तेजे उपरांत आमी वास्कोन MMCन दामोदर कासकर तेका चेअरपर्सन केलो आनी श्रद्धा मारले वायस चेअरपर्सन केलो. नंतर जी आता जे MLA इलेक्शन जाले तितून जे आमचे BCP आसले श्रद्धा मारले तेणे पार्टीचे अगेन्स्ट काम केले आनी तेणे काँग्रेस पार्टीक सपोर्ट केलो. म्हणून आयज आमचे गोवाचे CM डॉ. प्रमोद सावंत सर, आमचे दाबोलीचे MLA श्री मोहन गुदिनो सर, तशेंच आमचे मडमुगांवचे एक्स MLA मिलिंद नायक सर, आमचे वास्कोचे MLA दाजी सालकर सर, तशेंच आमचे मंडळाचे अध्यक्ष दीपक नायक सगळ्यांनी डिसिजन घेतले की वास्कोन एक न्यू BCP जावचो आनी तो भारतीय जनता पार्टीचो जावचो. कित्याक आख्खी गोंयभर डेव्हलपमेंट जाला, तशेंच आमकां एफर्ट वास्कोन डेव्हलपमेंट जाय. तशेंच आमचो एफर्ट वास्कोन आमचो MLA दाजी सालकर तो जिखून येयलो आसा. तशेंच आमकां वास्कोन आमचो चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन आमचो BJP जाल्लो जाय. काल आम्ही मडमुगा म्युनिसिपल काउन्सिलान एक मोशन मूव केलं अगेन्स्ट श्रद्धा माले. आमचे कितें BJP काउन्सिलर जाल्ल्या कारणान ताका मोशन मूव करून हें करपाचें ठरलें. ना ते BJP सोडून काँग्रेसीन गेल्ले न्हू. आमचे आतां फूल पॅनल BJP जाल्ल्या कारणान ताका तेच्या अगेन्स्ट मोशन मूव केला.